पहिल्या सुवातेर प्रिंट मिडिया हांकां येवकार करता आनी धन्यवाद तुम्ही आमच्या देवळाची कवरेज केल्या बद्दल आनी हेच्या फुडें आनी जास्त कवरेज करतले. श्री इस्वडी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवालयाचो 52वो वर्धापन दिन आनी 26वो पुनर्स्थापनेचो दीस हो दीस आसा 20 तारखेक आनी 21 तारखेक आमची पालखी आसतली आनी 22 तारखेक ती पालखी परत भवन भितर येतली. आता फाल्यां शुक्रवार दिनांक 9 जानेवारी 2026 रोजी म्हणजे सकाळी 9 सुमार लक्ष्मीनारायण देवालयाचें नूतन आमचो जो रंगमंच जाल्लो आसा तेचो लोकार्पण सुवाळो आनी त्या लागून आमी सकाळचे आसतले आमचो रंगमंच देवता आसा तेची विधिवत पुजा धार्मीक विधी आनी 7 सुमार श्री मिलिंद सगूण नायक यांच्या हस्ते लोकार्पण सुवाळो जातलो. तशेंच मागीर 7 उपरांत रामेश्वर कला संघ होंडा 70 प्रस्तुत लोकनृत्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम हांचो एक 2 वरांचो प्रोग्राम आसतलो. तो आमच्या स्टेजीचेर पयलो एक प्रोग्राम जातलो लोकार्पण सुवाळ्याचो. शेनवार 10 जानेवारी 2026 सकाळी आमचो यजमान आसा श्री ज्योती जगदीश गवंडे आनी सांजे कडेन मागीर वारकरी संस्थे तर्फे हरिपाठ जातलो. जसो गेल्या वर्सा जाल्लो तसो ह्या वर्सा हरिपाठ जातलो आनी सगळ्या लोकांनी ताचो लाभ घेवपाचो हे आमी ही आमच्या कडल्यान कळवणी आसा. रविवार दिनांक 11 जानेवारी तेन्ना जातले 7 दिसांक नाटक जातलें हे रामा आत्मारामा आनी ते दीस यजमान आसा आमचे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाय आनी तेंचे यजमान अनदा. तशेंच मागीर सोमार दिनांक 12 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी आमचो यजमान आसा बिजल बाबाजी मटकर आनी मुरगांव ज्येष्ठ नागरीक मंच तर्फे अभंग गायक स्पर्धा जातली 7 वाजून 20 मिनटांनी. मंगळवार दिनांक 13 जानेवारी 2026 त्या दिसा यजमान आसा सुनिता कांता कांबळे तशेंच तेंच्या कुटुंबिया कडल्यान तामीळ कुटुंबिया कडल्यान 3 वाजता सत्यनारायणाची महापुजा आसतली. आनी रात्री 7 दिसांक आमचो जयेश शेटगांवकर पुरस्कृत 2 अंकी नाटक बायको पाहिजे नखरेवाली म्हणजे आसतलें. बुधवारा दिनांक 14 जानेवारी सकाळी यजमान आसा मिलिंद सगूण नायक आनी तेंचे मधुरिमा मिलिंद नायक. तशेंच सांजे कडेन स्वराभिक्षे म्हणजे अभंग आनी गवळण गायन हांचो एक गायन प्रोग्राम जातलो आनी हे पुरस्कृत केल्लेले आसा श्री मिलिंद सगूण नायक आनी अमय पटवर्धन हे प्रस्तूत करतले स्वराभिषेक. तशेंच गुरुवारा दिनांक 15 जानेवारी सकाळी सरिता सागर मोरजकर हे आमचो यजमान आसा. तशेंच 3 सुमार सत्यनारायणाची पुजा आनी ही पुजा घालता आमचे पुलीस स्टेशन वास्को शिवप्रमुखा पुलीस स्टेशन वर्सा पुजा घालता तेंची पुजा आसतली 3 सुमार. आनी रात्री 7 दिसांक राधा कृष्ण क्रिएशन प्रेम कलिस्कर सादर करतले 2 अंकी नाटक आपाडलो तो सापडलो. मागीर शुक्रवारा 16 जानेवारी यजमान आसतले सोनिया आशिष फडजी आनी वर्षप्रजाती प्रमाणे उदय शशिकांत मयेकर आनी आशिष दामोदर हे प्रस्तूत करतले स्वर अक्षय हो मराठी सुगम संगीताचो कार्यक्रम. शेनवारा 17 तारखेक धार्मीक विधी आनी यजमान तेका आसा सुप्रभा सुरत गोणशेकर आनी सांजे कला अंकूर रोटली प्रस्तूत 2 अंकी कोंकणी नाटक मंगू हवालदार. मागीर रविवार दिनांक 18 जानेवारी सकाळी यजमान आसा दिशा प्रमोद गांवस आनी गोवा मराठी अकादमी संचालीत मराठी सांस्कृतिक केंद्र चडा आनी सम्राट क्लब ऑफ वास्को यांच्या संयुक्त विद्यमान केळबाय पुण्येश्वर संगीत संस्था साखळी पुणे प्रस्तूत संगीत संत सावळाबाई ह्या नाटकाचे वैशिष्ट्य म्हटल्यार ह्या नाटका भितर सगळे महिला कलाकारच आसतले जेंट्स कलाकार कोण नासले. मागीर सोमवार दिनांक 19 ह्या दिसा यजमान आसा शिल्पा प्रेमानंद केरकर. तशेंच ह्या दिसा जे आमचे सड्या वयले भावीक ब्रह्मवाचे भावीक आसा तांकां भाविकांक कुंकुमाचरण धार्मीक विधी अभिषेक करपाच्या खातीर 7 ते 12 मेरेन सगळ्या भक्तगणांक करपाक मेळटलें. तेन्ना तेंच्यांनी आमचे भटदिशी संपर्क सादपाचो आनी अभिषेक करून घेवपाचें. आनी सांजे मागीर स्वर संध्या म्हणून
प्रोग्राम जातलो अवीट एक मराठी गितांचो एक प्रोग्राम आसा तो जातलो मंगळार दिनांक 20 जानेवारी हो आमचो मेन दीस आणि वर्धापन दीस आमच्या श्री विश्वनाथ लक्ष्मण देवळाचो आणि ताका यजमान आसा सो प्रगती पांडुरंग महादेव नायक मागीर अरावंड अबावट 12-12:30 म्हटल्यार आमची आरती महाआरती महाप्रसाद 12:30 पावणे 1 महाप्रसाद जातलो आणि ह्या महाप्रसादाचो सगळ्या लोकांनी सगळे आमचे भावीक आसा तेंच्यांनी त्याचो लाभ घेवपाचो अशें आमी आमचे कडल्यान कळवणी आसा तशेंच सांजची मागीर 6 सुमार 6-7 सुमार मागीर ते बायलां खातीर दिवजां आसता आमची दिवजां जाल्या उपरांत मागीर वर्षप्रधान आमचे दशावतारी नाटक जाता जे नाट्यमंडळ माऊली दशावतार नाट्यमंडळ इन्सुलीन यांच्या कडेन धर्मविजय म्हणून हे नाटक आसलें आणि ते प्रस्तुत केला डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आपल्या भावाच्या स्मरणार्थ वीरेंद्र प्रभुदेसायच्या स्मरणार्थ मागीर बुधवारा 21 तारखेक सकाळी आमच्या पालखीची पुजा जावन धार्मीक विधी जावन आणि तेन्ना आमकां यजमान आसा सुदन रेडकर हेच्या कडल्यान आमची विधियुक्त पालखीची पुजा करता आणि पालखेन आमचे देवदेवता बसोवन मागीर ओटी सुरू जाता रावंड अबावट 6 सुमार मागीर 6 ते ओटी सुरू जावन तो प्रोग्राम कंटिन्यूस चालू रावता आणि हांगच्यान आमी सांजची 7 सुमार पालखी आमची भायर वयता मंडपान वयता आणि मंडपांतल्यान मागीर 12 सुमार मागीर सगळे शाळेचे प्रदक्षिणां करून 21 तारखेक हांगासर 22 तारखेक भितर येता आणि 22 तारीख 21 आणि 22 हे आमच्या पालखेचे दीस आसा मागीर 23 तारखेक उदक शांती आणि देवदेवतांचे जे हे आसा जे विधी आसा ते आमी करता आणि ताका यजमान आसा काजल कृष्णा केरकर आणि 7 सुमार आमचे जे नारळ आसा श्री विश्वनाथ लक्ष्मण देव तशेंच लक्ष्मीनारायणाची ओटी तेचे ओटीची पावणी जाता आणि ती पावणी आसली 7 सुमार आणि त्याच्या नंतर डान्स की दिवाने म्हणून 26 अखिल गोवा एकेरी नृत्य स्पर्धा ही जातली आणि तेंचे पुरस्कृते आसा साई कला मंडळ शेनवार 24 तारखेक यजमान आसा संगीता गिरीश कोळंबकर आणि सांजचे 6 सुमार युवक संघ ट्रस्ट सडा यांचे दिपांकूर शिशु मंदिर शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन आसता ते वर्सा तेंचे आसता मागीर रविवार तांकां 25 धार्मीक विधी यजमान श्री दर्शना सुजीत बांदेकर आणि त्या दिसा ओल्ड सॉंग्स जे ए श्याम मस्तानी म्हणून ओल्ड सॉंगाचे म्युजिकल नायट आसतले आणि तातूंत जे कलाकार आसतले हे आमचे मोस्टली मुरगांवचेच कलाकार आसतले भायल्यान आसतले आणि 26 जानेवारीक जी आमची टीचर डे आसा मुरगांव पोस्टाचे मुरगांव पोर्टर्स पयलीं जे तेंचे जे कामा वयले जे कामगार आसा ते वर्सा ते सत्यनारायणाची पुजा करतात तेंची पुजा 3 सुमार आसतली आणि सांजचे 7 दिसांक सडा बालनाट्य समाज यांच्या तर्फे कालिका थिएटर्स प्रस्तूत इथे ओशाळा मृत्यू हे नाटक आसतलें जे व्हडल्यांतलें व्हडलें नाटक आणि बरें गाजलेलें नाटक आणि महाराष्ट्रा कर्नाटका हातूंत तेंच्यांनी जायते प्रयोग केल्ले आसा ते नाटक हांगासर आसतलें तेचो लोकांनी लाभ घेवपाचो आणि हे नाटक जाल्या उपरांत आमचे जे पालखी उत्सव आसा 2026 हाची सांगता जाता सगळ्यांक म्हजें नांव गिरीश कोळंबकर तर श्री इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवालय त्याचा जो 52वा पालखी उत्सव हा तो 21 आणि 22 जानेवारी 2026 ह्या तारखेर हांगासर साजरो केल्लो जातलो तेज्या पयलीं 20 तारखेक जो आमचो वर्धापन दीन आसा 26वा वर्धापन दीन तो साजरो केल्लो आसलो आनी ताका महापर्वणीचो दीस आसा आमी म्हणटा आनी त्या दिसा महाप्रसाद आसता आनी सगळीं आमच्या सड्यावयलीं बायलां दादले भुरगीं मेळोन महाप्रसाद स्वता शिजयतात रांदतात आणि ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक आमच्या मुरगांवांतले वास्कोचे आणि भायले असे खूब हजारांनी लोक येतात आणि जवळ जवळ सांजचे आमचे 5 जायसर सुद्दां ह्या महाप्रसादाचो कार्यक्रम सुरू आसता तर सगळ्या भाविकांक आणि जे आमचे सडा मुरगांव वास्को किंवा इतर गोंयच्या ठिकाणचे जे लोक आहात तांकां आमी आव्हान करता की जर ह्या महाप्रसादाक 20 जानेवारीच्या जर तुमकां कितें मदत करची आसली देवालयाक तर तुमी
शिदा रुपान दिवपाक शकता. तर 19 तारखेक तुमची जी काय कितें मदत आसतली महाप्रसादाची ती तुमी हांगासर श्री इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवालयान हाडून सुपूर्द करची अशी सगळ्यांक विनंती आसा. आणि त्यानंतर 20 तारखेक आमचो महाप्रसाद जातलो. त्यानंतर दिवजां जातली सांजचे 7 सुमार. आणि दुसरे दीस आमचो पालखेचो दीस 52वा पालखी उत्सव. आणि हो उत्सव सुरू जातलो सकाळचो जसो आमच्या अध्यक्षान सांगलेलो आसा. आणि सांजचे एक 10, 11, 12 अशा टायमार ज्या प्रमाणे गर्दी आसा ती पळोवन तशें मागीर पालखीची मिरवणूक हांगसून सुरू जातली. आणि सगळ्या मुरगांवच्या आमची जी पयलींची जी एरिया आसा वाठार आमचो त्या वाठारान भोंवतली ती परिक्रमा करतली. आणि ढोल ताशा आणि भजन बिजन करीत ती मार्गक्रमण करतली. आणि अशी 21 आणि 22 अशी 2 दीस पालखी चलता आमची कंटिन्युअस, म्हणजे खंयच रावना ती. आणि अशी 2 दीस चलत मागीर दुसरे दीस राती ती परत 22 तारखेक जानेवारीच्या परत हांगासर देवळान पालखीचें आगमन जाता. तर असो व्हडलो सुवाळो आमचो सड्या वयलो पयलींसून चलत येयल्लो आसा. आणि हेचें वैशिश्ट अशें की ह्या सुवाळ्याक सड्या वयले मुरगांवचे वास्कोचे आमचे जे पयलींचे लोक आसा, आतांचे लोक आसा, जी चेडवां भायर लग्न जावन गेल्या ती सगळीं जाणां येतात. आणि त्या खातीर ह्या उत्सवाक असो खूब उत्साह आसता, उमेद आसता. आणि आमचे सगळ्या गोंयकारांक आव्हान आसा की तुमी सुद्दां हे श्री इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवालयाचो हो जो उत्सव आसा तो तुमी बीन आपल्या दोळ्यांनी पळयात, ताचो अनुभव घेयात. आणि खास करून 20 तारखेक जो आमचो महाप्रसाद आसतलो ताचो तुमी लाभ घेयात अशी सगळ्यांक विनंती. इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायणाचो आमचो 52वा पालखी उत्सव ताचो 26वा पुनर्प्रतिष्ठापनाचो विधी जो आसा ताचो आमचे हे सगळे अध्यक्षांनी आमच्या मेंबरांनी सगळ्या प्रमाणे आमचो जो फाल्यांच्यान जो प्रोग्राम चालू जातलो तो 6 तारखे मेरेन हांव सगळ्या मुरमुगांव वास्को तशेंच गोंयांतल्या सगळ्यांक हांव आमंत्रीत करता. तुमी सगळ्यांनी वर्षप्रदत प्रमाणे आमकां हेच्या पयलीं जसो सहकार्य केलें तशें ह्या वर्सा सुद्दां तुमी आमकां सगळ्यांक सहकार्य करचें आणि आमकां बरो उत्सव करपाक साजरो करपाक मदत करची. तुमी करतले हे सेक्रेटरी ह्या नात्यान हांव तुमचे कडेन अपेक्षा दवरतां. आमचो वार्षिक वार्षिक पद्दती प्रमाणे जर रांगोळीची जी ह्या वर्साची थीम आसा ती गायेचें हें करपाचें, ताका प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसता, प्रायज आसतलें मुरगांव राजा हे करता. तशेंच आमची रील कंपिटिशन आसतलें 1 मिनटाचें. आमी ते आतां आमच्या वॉट्सअप ग्रुपा तर्फे सगळ्यांक तुमकां घालतले किंवा तशेंच आमी हांगसर पोस्टर मारून आमकां तुमकां घालतले. त्या रिलाच्या हितून आमकां सगळ्यांनी जास्तसो प्रतिसाद जास्तीत जास्त आमची हेची जी हें आसा ती पॉप्युलर करपाची. तांकां जेन्ना जे लायक्स येतले आनी येतले तेन्ना ही आमची जी महंती आहा देवाची ती सगळ्या बरें पावतली. तेन्ना जे कोण रील ह्या कॉम्पिटिशन आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावपाचें तितून. ताका सुद्दां आमी प्रायज आसतले आनी ते आमी डिक्लेअर करतले त्या 2 दिसान. आनी मागता सगळ्या गोंयच्या आमची जी भुरगीं चेडवां जी हांगासरली भायर गेले किंवा हांगा पयलींचे जे MPD कामगार आसले किंवा कोण आसले ते भायर गेले ते वर्ष पद्दत प्रमाणे येतात. तशें हांव तांकां सगळ्यांक आमच्या देवस्थाना तर्फे आमंत्रीत करता आनी तेंच्यांनी येवन आमकां सहकार करता.